टोनी हे जेजूच्या दैवीक काळजा आयच्या दिसाची म्हजी मागणी कामां आनी कश्ट आमच्या पथकाच्या पारीकपणा पासत आनी आल्तरेच्या भोवपवीत सक्रमेंतान तुवें तुका कळनासतना भेटोवच्या समेस्त इरेदा पासत बगेवून आमकां मरयेच्या कथावेन काळजा मरिफात हांव तिका भेटयतां प्रत्येक जावन मागणेच्या अपोस्तलाच्या इरेदा पासत आनी पापा साहेबान ह्या म्हयन्यान दाखोवन दिल्ल्या इरेद्या पासत हे सर हांव तुका भेटयतां सर तुजे पासत हे जेजूच्या भोवपवीत काळजा हे जेजूच्या देव काळजा तुजे राज येवं आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्याक आनी बऱ्या करण्याक मेळची सर शिक्षा माफी जोडूंक हांव खुशी व्हरतां सोम्या जेजू तुज्या भोव दैवेक काळजाचे ससायेन राख आमच्या भोव बगेवून पापा साहेबाक जातूं ताका उजवाड गटाय आनी बुजावण म्हज्या देवा म्हज्या साहेबा हांव तुज्या पांयांक पडटां हांव तुका अर्गां दितां अंतस्करणी नमस्कार करतां ओट तुजो उपकार मानतां कित्याक तुवें म्हाका रचलो म्हूण नीज क्रिस्तांव केलो म्हूण आज पर्यांत सांबाळ्ळो म्हूण जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस सायबा म्हजो आत्मो म्हजी कोट तुज्या हातान दिता म्हजी चिंतनां म्हजे सब म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता तुज्या व्हडा मनाक म्हज्या पथकाच्या पारीकपणाक म्हज्या जेजू तुज्या कुर्साच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्या पासत बक्षी म्हजी समेस्त पथकां म्हज्या पथक्याची काकूत कर देवा पवित्र आत्म्या दीस सायबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पथकांत हांवें पडाना जावच्याक तुजे उपादेश सांबाळूंक म्हजे कायदे पाळूंक म्हज्या पथक्याची काकूत कर म्हाका पथक्याक बक्षी बावडताचें विधान सर्वेस्परा देवा तूं एकच देव आनी एका देवा थंय ते एक जण बाप पूत आनी पवित्र आत्मा म्हूण हांव ते सतमनतां तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पथका खातीर मेलो आनी जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो म्हूण हांव सतमनतां ही सतां आनी कातोलीक पवित्र सभा शिकयता ती सतां हांव सतमनतां आनी उसारतां कित्याक तूं ससनीक सत आनी जनवाय आनी तुवें ती उगडापी केल्यान तूं फटयनाय वा फटवण पडनाय ह्या बावडतान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरतां आमेन बरवसाचें विधान सर्वेस्परा देवा तुजे कृपेन म्हज्या पथकाचे बक्षणे आनी हे जिणे उपरांत ससनीक सूख जोडटली म्हूण हांव बरवसतां कित्याक तूं पदवेदार विश्वासी दयाळ आनी काकुळदार आनी तुवें तें बसयलां ह्या बरवशान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरतां आमेन मोगाचें विधान सर्वेस्परा देवा वस्तू प्रास हांव तुजो मोग करतां आनी तुजे पासत म्हज्या पेल्याचो हांव मोग करतां कित्याक तूं व्हरतो अपमीत आनी बरो आनी मोग तुका फावो ह्या मोगान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरतां आमेन दुखेचें विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान म्हज्या पथकांची हांव दूख धरतां आनी ती कांटळटां कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फावो जाली पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी वस्तू प्रास मोग फावो जाल्ल्या देवाक हांवें अपमान केलो देखून तुजे कृपेच्या आदारान आनी मुखार पाताक करिना म्हूण आनी पथकाचे समेन सुकयतली म्हूण तीर निचेव करता आमेन मरयेक समर्पण म्हजे राणये आनी माये हांव म्हाका सगळोच तुका दितां आनी म्हजें भक्तीपण तुजे थंय दाखोवच्या आयच्या दिसा हांव तुका समर्पितां म्हजे दोळे म्हजे कान म्हजें तोंड म्हजें काळीज आनी म्हाका सगळोच कांयच दवरिनासतना देखून हे मोगाळी माये हांव तुजो जाल्ले वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजीच आस्त आनी वस म्हणल्या बरी पदवेदार आनी काकुळतीच्या देवा तुका आमी दिन वाचतांव कित्याक तूं बरो तुवें आमकां रचल्याय आनी तूं आमकां पोसताय मेटा मेटांनी आमची जतन करताय
भवरतान आमी तुजे सरशी येताव आनी बरवशान तुजे मुखार सरपडताव आनी हे आमचें कालते मागणे दये आयकून घे म्हूण परताव. तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमची पिडा शिडा आपणाचेर घेतली आनी आपल्या घाया वरवीं आमकां बरी केली. आज संवसाराच्या चाराय कुशींनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांचेर तुजी दयाळेची दिश्ट घाल. तुका असाध्य म्हणलें कितेंच ना देखून ही पिडा बेगीनच ना कर. येदोळूच हे वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांक तूं गूण कर. हे पिडे कोको सोदून काडूंक वावरतात तांकां फावो ते जाणवायेन भर आनी त्या वखदांक तुजी गूण करची सकत लाभय. पिडे वेळी सेवा दिवच्या वैजांक नर्सांक वैद्यकीय सिब्बंदींक सर सायम सेवकांक आनी कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं राख आनी सांबाळ. हे पिडे वरवीं आपल्या मायगांवाक पाटी येवंक कश्टातल्यांक आनी कुटुंबांतान पयस आसच्या आमच्या कुटुंबाच्या सर सांद्यांचेर तुजी दयाळेची दिश्ट घाल. दिसपडतो ग्रास सोडूंक पेसारतल्या सर भावा भयणींक फावो त्यो वांटो दाखय. पोटाच्या बुकेन कश्टातल्यांक बऱ्या मनाच्या मनशांचो आधार लाबोवन दी. हे मागणें आमी तुका करतांव पिडेस्तांक गूण कर तुका महिमा लाभयल्या तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता मरिफात. आमेन. Sami ubiera rabiam. He argamis ditat Binoy ani Nisha Peters तांच्या तेसावां पसत माग्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्याही सवे आसो. मोगाचे न्हू एवकरेस्ताच्या मेजा भोंवती हाजार जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक हार्दिक स्वागत. आज आमच्या जिवितान वर्त्या संतोशाचो दीस. जायत्या दिसांतावन राखून रावल्ली संतोशाची घडी लागीं पावल्या. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी राखून आशिल्लो जिजू उंड्या आनी वायना रुपार पयले फावटी आमच्या काळजांत येता आनी आमकां आत्मीकपणान दादोशी करता. ह्या खातीर देवाक आमी अर्घन दिताव. सांगातास आमकां जिजूक सेवंक तयार केल्ल्या आमच्या याजकांक, सिस्टरांक, टिचरीक तशेंच देवबिरांतीन वाडयल्ल्या आमच्या आवय बापायक, पोदोर मोदोरनीक आनी सर सैऱ्या खातीर प्रत्येक तरान ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया.
पयले पोटी आपल्या काळजान जेजू सेवंक आयती आशा म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो, हर एका दिसा तुमचे मागणे जायचे, त्याच जेजूक तुमी चड आनी चड पळोवंक, त्याच जेजूचो तुमी चड आनी चड मोग करूंक, त्याच जेजूचो अति लक्षेल्यान तुमी फाटलाव करूंक, आनी ही जत तुमची आशा वयतर आज तुमी स्वीकार करचो हो जेजू तुमच्या भितर एक अजाप करूंक पावता. तुमच्या जिवितांत हे परिवर्तन जाता, अ ट्रान्सफॉर्मेशन, आनी एक जेजू तुमी जातात आनी बरो गवळी जावन मुखारी मानेस्त गुणेस्त जावन तुमी सोंपतात. ही जावन आसा आशा तुमच्या आवय बापायची आनी आमच्या सुमेस्तांची. सर्वेस्परा देवा लागीं ही आशा आमी मागतना आमच्या सरपातकांचें उणेपणाचें आमच्या अस्कतकायेचें बोगसाणें मागून कलत्या काळजान आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता, मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून भगवान सदांच आंकवार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. बापा आमचे तुज्या भुरग्यांचे तुजे दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या कुरपेच्या देण्यांनी आमकां तूं अदीक अदीक भर. भावडतान बरोशान आनी मोगान आमकां उर्बेवंत कर आनी सदांच तुजे उपादेश पाळूंक
आमकां थीर आनी जागृत करून दवर हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससनाक. Amen. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. म्हज्या सोरोवसो हिंड होगडेला आनी शिमटयला त्या गवल्यांची कटा उलयता तो सर्वेस्पर देखून म्हज्या परजेक चलयतात त्या गवळ्यां विशीं सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें म्हणटा. तुमी म्हजो हिंड शिमटयला आनी ताका पयस धांवडयला. तुमी ताचो सांबाळ करूंक ना. देखून हांव तुमच्या वायट करण्यांचें फरीकपण घेतलो उलयता तो सर्वेस्पर. पूण ज्या देशांनी हांवें म्हज्या हिणांक धांवडयलां त्या सगळ्या देशांतावन हांव म्हज्या हिणांतल्या उरलेल्या बकऱ्यांक एकठांय करतलो आनी तांकां तांच्या सोरोवाच्या मैदानार परतून हाडटलो. ते सुफळ जातले आनी तांची संख्या वाडटली. तांकां सोरोवंक हांव गवळ्यांक उपजयतलो आनी ते केदींच भियेवचे नात वा आखंतांत भरचे नात. तांचे मदलो एक पर्यान चुकून वचना उलयता तो सर्वेस्पर. पळया येतले दीस उलयता तो सर्वेस्पर आनी त्या दिसांनी हांव दाविदाक एक प्रामाणीक कोंबरी उपजयतलो. तो खरो राय कसो शाणेपणान राज चलयतलो आनी देशांत न्यायनीत सांबाळटलो. त्याच्या दिसांनी जुदाचे तारण जातले आनी इस्रायल सुरक्षीत वस्ती करतलो. सर्वेस्परांची नीत ह्या नांवान ताका पळयतली. देवाचे उतर हे
कितलो स्वादिको साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादिको. साम पावलून एफेसकारांक बरयल्या पत्रांतले वचप. भावा भयणीनो, पूण तो बोल पयस आसल्या तुमकां आतां क्रिस्त जेजूच्या एकवटान ताच्या रक्ता मारिपात लागीं हाडल्यांत. क्रिस्तस आमची आनी तुमची शांती आमकां जुदेवांक आनी तुमकां हेर जातीच्यांक एकवटायली ताणेंच. आमकां वेगवेगळी कर आमचे मुदे उबरलो दुस्मानकायेचो पागोर आपल्याच रक्तामासान ताणें कोसळून घाला आनी जुदेवांते धर्मशास्त्राच्या विधी आनी नियमा समेत ताणें रद्द केला. अशे दोन लोकां थावन आपणा थंय एक नवी पोरजा रचून ताणें शांती स्थापन केली. खुर्सार मोरून आमचे मदलो द्वेश ताणें नाश केले वरवीं दोन जनांगांक एकच कुडीन एकवटान परत्यान देवा थंय हाण पायल्यांत. अशे क्रिस्तान येवन शांतीची सगळ्यांक शांतीची सुवार्ता प्रगट केली. देवा थावन पयस आसल्या हेर जातीच्यांक तुमकां आनी ताका लागीं म्हूण आसल्या आमकां क्रिस्ता मारिपात आमी तुमी एक पवित्र आत्म्या वरवीं बापाचो वरवेची योग्यता सोडून घेतल्या. देवाचे उत्तर हे देवाचे वडणूककार. Hallelujah. Hallelujah. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. आतां धर्मदूत जेजू सरशी फाटीं आयले आनी आपणें केल्लें आनी शिकयलें तांणी ताका कळयलें. तवळ ताणें तांचे लागीं म्हळें, तुमी तुमच्या इतल्याक एक वरेविंगड सुवातेक येया आनी थोडो वेळ थंयसर विशेव घेया. कित्याक इतलो लोक येतलो वेतलो की जेजूक आनी ताच्या शिसांक जेवंक सयत फुरसत मेळनातली. आनी ते मच वेळ सोडून तांचे इतल्याक एका एकसुऱ्या सुवातेक गेले. पूण ते वेतात तें पळोवन साबारांनी ते खंय वेतात म्हूण पारखिलें. देखून सर्व शारांतावन पांय वटेन ते सुवातेक धांवन गेले आनी जेजू आनी ताच्या शिसांच्याकी पयले वचून पावले. अशें माचव्या वयलो सकला देंवतना जेजून लोकांचो व्हड एक जमो पळयलो. गोवळी नातल्ल्या बोकऱ्यां बरी ते आसले. देखून ताचें काळीज मोवाळ्ळें आनी तो तांकां जायतें शिकोवंक लागलो. देवाचें उतर हे वाकली तुका क्रिस्ता. संतोष उल्हास भरीत आयच्या दिसा आनी थोड्याच घडयांनी
जेजू सोडवणदाराक पयले फावटी तुमच्या काळजान स्वीकार करूंक आशा म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो, भुरगीं दायकन उबे रावा. कायंडली स्टँड अप. पळया, आज तुम्ही कितली सोबीत दिसतात तुमकां कळीत आसा न्हय गे? केवळ तुमच्या धव्या वस्तुरान वा तुमच्या माथ्यार कोपेल दवन वा नासतना आनी थोड्याच कडेन ती तुमी जळची वात तुमच्या हातान घेवन जेजूक तुम्ही स्वीकार करचो भोव वर्तो संदर्भ आनी संभ्रम. तुमकां मात्र न्हय, आमकां हर एकल्याक हांगासर आसल्या मलगाड्यांक जाय तर तुमच्या घरांनी वसा, थंयसर आसा आनीक चड मलगाडी प्रायवंतां आस ह्या वक्ता तांकां तांच्या जिवितांत पयले फावटी जेजूक तांणी स्वीकार केल्लो दीस आनी ती घडी सदांच ती उडासाक आसा. कित्याक आयच्या दिसा तुमच्या जिवितांत गूढ प्रभाव घालचो एक विशय आसा. तोच जेजू पयले फावटी तुमच्या काळजांत येवचो. त्या देखून तुमच्या हर एकल्या थंय एकच एक आसाचें मागणें हांवें सुरवेळ सांगल्या बरोबरें. डे बाय डे 3 things I ask of you, O Lord, to see you more clearly, to love you more dearly, and to follow you more nearly. हर एका दिसा जेजूचो चड आनी चड मोग करूंक, ताका चड आनी चड लागशिल्ल्यान पळोवंक आनी अति लागशिल्ल्यान ताचो पाटलाव करचो. आनी जर तर हर एका दिसा तुमी मागतात होच विशय खंडीत जावन तुमची जिणी ती संतोष बरी जाता. बसा. मोगाच्या भुरग्यानो, आयचो हो दीस तुमकां देवानंच फावो केला. आनी आयच्या दिसा आज तुमची केवळ न्हय भायली सोबाय, पूण भितरल्यान आनीक चड सोबाय तुमचे थंय आसा. ही सोबाय जावन आसा तुमचे थंय आसचो तो देवाचो मोग, तुमचे थंय आसचें तें नितळ काळीज, तुमच्या काळजांत हो मोग, समाधान, संतोष, उल्हास एकामेका तुमी वांटून घेवचें. न्ही सायकी केतली वर्ती दादोसकाय. भुरग्यानो, एक सवाल हांवें तुमचे लागीं विचारूंक जाय. आयचो दीस आनी आयचो हो संभ्रम कोणें तुमकां पळोवंक फाव केलो? हू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दीस डे? कोण सांगता? कोणें? युअर पेरंट्स. येस, तुमच्या आवय बापायन तुमच्या उजव्याक आसात वा तुमच्या दाव्याक ती आसात. तांणी तुमकां जल्म दिवन, तांणी तुमकां बऱ्या गुणां शेगुणांनी वाडोवन, तांणी तुमची हर एका रितीची सत्राय घेवन आयचो दीस पळोवंक तुमकां फावो केलो. कितलो मोग तांणी तुमचो केला कर्नन्स आसात. हर एका कडेन तीन तुमकां म्हणानात आय लव यू म्हूण गरज ना, पूण 24/7 दीस आनी रात तुमच्या सांगाता ती आसात. तुमकां बरी भलायकी मेळच्या पासो ती वावरतात. तुमकां बरें खाण ती दितात. तुमकां बरें शिकप दिवन बऱ्या इस्कॉलाक ती धाडटात. हर एका रितीन तुमची ती बरेपण ती आशेतात आनी त्या पासत तांचें जीवन ती करचितात, सॅक्रिफीस ती करतात. अशें म्हणटना एक आवय बापय तुमकां जावन आसात. आयच्या वाचपांनी तुमी आयकल्ली बरो गवळी. आज गवळी कोण, बोकरो कोण तुमकां कळीत ना. थोड्यांक तुमी कांय गटार गेल्या जाल्यार तुमी कांय पळयलां कोण ना असल्या बोकऱ्यां सरोंचे गवळी व्हडणी. पूण असले गवळी कशें पळय तुमची आवय बापाय तुमकां सांबाळटात, तशेंच असले गवळी ते आपणाच्या तबेन दिल्ल्या शेळ्यांचो मोग करतात, तांचो पोस करतात, तांची जतन घेतात आनी तांकां बरो सोरो दितात. हेंच तुमच्या आवय बापायनी केला. तुमकां तांचो बरो मोग दिला, तुमचो ताणें पोस केला, तुमचो हर एका रिती जतन केल्या आनी बरो सोरो म्हणजे तुमी मुखारी वाडून आनी एक गवळी जावन समाजेंत गुणेस्त आनी मानेस्त जावन सोंपचीत आसले तुमी जायजे म्हण हर प्रयत्न ती करनच आसात. आयची वाचपां तुमी आयकली.
हाचे पयल्या वाचपांत एरेमिया प्रवादींत होच विशय तो सांगता. देव जावन आसलो हो बरो गवळी. इस्रायल लोकांचें सगळें ताणें बरेंपण ताणें पळयलें आनी ताणें असल्या रायांक असल्या मुखेल्यांक असल्या प्रवाद्यांक ताणें विंचून काडलें आनी तांकां दिलें एक मिसांव. सगळ्या लोकांक असलो मोग वांटून तांचो पोस करून तांचें जतन घेवन तांकां बरो सरो दिजे म्हूण. पूण हे राय हे प्रवादी अशें करचे बदलाक दुसऱ्याच वाटेन ते सरले. आपणाचेंच बरेंपण ते आशिल्ले स्वार्थाच्या वाटेन ते गेले. लोकांचें बरेंपण तांकां पळोवन वचूंक ना. आनी ह्या वेळार सर्वेस्पर देव एरेमिया प्रवादी मुखार सांगता, तुमी म्हज्या लोकांचो मोग करूं ना, तांकां शिंपडायलां, तांकां देस्पेटायलां, त्या देखून हांव तुमचेर रागार आसां. मात्र न्हय, म्हज्या काळजा सारको एक गवळी दाविदाच्या संततींत हांव उपजाशें करतलो म्हूण तो सांगता. आनी कितें सर्वेस्परा देवान सांगलें तें जेजू थंय तें जारी जालें. जेजू बरो गवळी जावन ह्या संवसाराक आयलो. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें. बरो गवळी जावन कशें आमचो ताच्या शेळ्यांचो ताणें मोग केलो, आमचो ताणें पोस केलो, आमची ताणें जतन केली, आमकां ताणें बरो सरो दिलो. मात्र न्हय, आमच्या पासत कुर्सार आपणाचो जीव सयत ताणें दिलो. हो जावन आसा जेजू बरो गवळी. आमच्या सदांच आमच्या सांगाता आसून आमकां राखता, आमकां पोसता, आमकां सांबाळटा. आयचे कीर्तन तुमी आयकलें न्ही. साका आनी पळया पळया कितली बरी उरता. साकवन पळया, साकवन पळया. हो जेजू हो बरो गवळी कितलो बरो, कितलो स्वादी, कितलो गोड. आज हे भाग तुमचें जालां. जेजूक तुमी साकून जेजूच्या मोगाचो अनुभव तुमी जोडून तुमच्या जिवितांत एक परिवर्तन बदलावण जायचें. ह्या पवित्र आल्तारार हर एका दिसा तुमी पळोवचो उडो आनी वायन जेजूच्या मासा रक्तान बदलता आनी जेजू आमचें आत्मीक खाण जावन येता. आनी हें आत्मीक खाण त्याचो जेजू स्विकार करचे आमी अशेंच उरचें न्हय, बगर आमच्या जिवितांत एक परिवर्तन जायचें. हांव ह्या थोड्याच घडयांनी जेजू सेवल्या उपरांत तुमी जेजू बरी जायचे. वांजेलांत आमी आयकलें जेजू बरो गवळी जावन थंयसर गवळी कितले जाण थंयसर एकसुरपणांत आसले, कितले जाण निराशेंत आसले आनी तांचे थंय जेजू मोवाळ्ळो. पयले सुवातेर तुमच्या जिवितांत एक बदलावण हाडटना खंडी जावन असलें मोवाळ्याचें काळीज तुमचें जाता. असलें बरें मनशान तुमी जातात, मनशापणाच्या मावल्यांनी भरलेलीं तुमी जातात. तुमी जायते पटी आयकता कोलकाताची सांत तेरेजा कशें ह्याच जेजू सेवन जेजू थंय एकवटून ती गेली आनी हेरांत थंय जेजूक ती प्रगट करूंक लागली. त्या देखून तुमच्या हर एकल्या थंय असले एक बरो मनोभाव आसा जे तुमी वाडोवन येता आसतना ह्या पवित्र येवकारेस्त थंय तुमचें भक्तीपण सोडाचें. तितले मात्र न्ही, हर एका दिसा तुमी मागाचे जेजू म्हाका तुज्या सारकेचो कर, तुजे बरी म्हाका तूं कर म्हूण तुमी मागाचे. आनी केदाळा तुमचे थंय असले मागणें आसा, तुमचे थंय असली एक आशा आसा. खंडी जावन दिसान दीस कितें पळय तुमचे थंय अस्कत काय आसा ताका सर पयस करून असल्या खुरपेच्या जिवितांत तुमी वाडटल्यात. वांजेलां तुमी आयकलां आनी वाचलां जेजू वाडत येता तो देव बिरांतीन आनी जाणवायेन तो वाडलो. असल्या देव बिरांतीन वाडची भोव तुमकां खर गरजेची गरज आसा. आतां कोरोना वेळार तुमकां मिसाक येवंक जायना, पूण घरान असलें चीत दिवन गमान दिवन मीस तुमी आयकुनचें भेटोवचें आनी केदाळ साध्य जाता ह्या पवित्र येवकारिस्त थंय तुमचें भक्तीपण तें उसारचें, मागणें तुमी करीचें, वांजेल तुमी वाचिचें आनी वांजेलांतलीं लिसांवां तुमच्या जिवितांत तुमी जियेत आसतना खंडीत जावन तुमची जिणी आनी एक जेजू जावन ती सोंपता. त्या देखून आयच्या दिसा तुमचें जिवन जेजूकच तुमी समर्पण करीचें. जेजू बरी जावची खतखतीक आशा तुमचे थंय आसा जे तोवळ कशें पळय इतलो लोक आज आसा तुमच्याच इस्कॉलान तुमचेच क्लासमेट्स आसात, तांकां तुमची गरज आसा, तांचे थंय तुमचें बरेंपण गरज आसा. तुमी शिकपी जावंक पुरो तांकां तुमी शिकोवचें, असल्या गरजेवंतान तुमी पावचें. तुमचें थंय असलें बरें मन आनी बरें मन आसल्यार कशें जेजू असल्या लोकांक पळोवन तो मोवाळ्ळो. असलें मोवाळ्याचें काळीज तुमचें थंय आसा जे तुमी खंडी जावन व्हड जातना भारीच तुमी शिकपी जाणारी बुदवंत तुमी जातल्यात. सांगाताच ह्युमन वॅल्यूज
मनशापणाच्या मौल्यांनी भरलेली मनशां तुमी जायचे. तोवळ मात्र तुमच्या जिवितांत तुमकां खरो अर्थ मेळटा, संतोष मेळटा, तृप्ती मेळटा. त्या देखून मोगाच्या भुरग्यानो आयचो हो दीस आनी आयचो हो संभ्रम केवळ तुमगे उडास जावन उरचो मात्र न्ही, तुमच्या जिवितांत बदलावण परिवर्तन हाडचो जायचे. एकच एक आशा, जेजू बरें तुमी जावचे. एकच एक आशा, मनशापणाच्या मौल्यांनी भरून बरो गवळी जावन तुमी ह्या संवसारांत जियेवचे आनी तवळकंडी जावन तुमच्या जिवितांत तुमी आशिल्लें सगळें तुमकां मेळटा. आत्मीक ग्रेस्तकाय तुमकां मेळटा. वांजेलांत श्री जेजूक आपणून ती म्हणाली, इफ ओनली आय टच द फ्रिंज ऑफ हिज गार्मेंट आय शॅल बी हील्ड. हाऊ मच मोर द स्पिरिच्युअल कॉन्टॅक्ट ऑफ जीसस कॅन डू फॉर अस. जेजू आमच्या काळजांत येता आसतना जायतीं असर्यां आजापांच घडटात आनी तीं घडाचे. आमी क्रिस्ता सारकी मनशां जायचे. फाल्यां तावन तुमच्या आवय बापायनी तुमच्या थंय जावची ती बदलावण पळयचे. सदांच वडिलां तुमची जावन आसात असले बरे गवळी. तुमकां तांणी जल्म दिला, तुमचे पासून इतले कश्ट काडटात, सॅक्रिफायस करतात. तांची आशा जावन आसा तुमी समाजांत बरे मनीस जायचे, तुमचो बरो फुडार घेवचे म्हण. त्या देखून गवळीच्या स्थानार आसा तुमच्या आवय बापायक सदांच तुमी विधेय जावन चलाचे. इस्कॉलांत येता आसतना तुमच्या शिक्षकींक असलें विधेयपण तुमी आसाचे. फिरगजें तुमी आसतना विगारा थंय हांगासर आसा याजक थंय धर्म बयणी थंय तुमी सदांच तांचें उतार कितें सांगतात तें बरें आयकून त्या प्रमाणे तुमचे जिणेंत येता. तर तुमी बऱ्या गवळ्याच्या हिंडाकाल जियोवची. मुखारी ह्याच बरेपणान, ह्याच शिस्तेची, ह्याच भक्तेची, ह्याच बऱ्या गुणाच्या गड्याची मनशां तुमी जातात. त्या देखून आज प्रत्येक तरा आनी मागा जेजू बरें तुमी जावच्या, जेजूचेंच जिवान तुमी जावच्या आनी बरे गवळी जावन ह्या समाजान मोरोनेच्या मौल्यांच्या ह्या संवसारांत तुमी क्रिस्ती मौल्यांनी तुमची जिणी आपुरबाय करूंक आनी आतां कशें तुमी न्ही केवळ भायल्या सोबायेन बगर आंतरीक भितरल्या सोबायेन सोंपतात आनी तिचो सोबाय सदांच तुमी सांबाळा. आमेन. आमच्या बावटाची उसारणी करया. सतमंतान देवाक, सर पदवेदारा बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुताक, आमच्या सुम्याक पवित्र रत्नावर बी गर्भेस मोलो, आंकवार मर्येतां जल्मलो, पांच तकाल ताणें कस सोंसले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निके पिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवान जालो, सर्गा चडलो, सर पदवेदार देवा बाबाच्या उजव्याक बसला, थंय तो जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसाणें, कुडीचें जिवानपण जिवीत. आमेन. आमची सर मागणी ते सवां आमच्या थंय आसात. सर्वेस प्रादेवा थंय आतां आमी उसारया. तुजे मिसांव सोलून वरच्या आमच्या पाप साहेबाक, बिस्पांक, याजकांक, धर्मीक भाव भयण्यांक आनी सर्व लोकांक जेजू सस्नीक जिविताची खरी वाट म्हणल्यार परगट करूंक धैर्य आनी कृपा दी म्हूण मागता. तुमची जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी तांची जबाबदारी लोकांच्या उदारगते खातीर निस्वार्थपणी करूंक जानवाय दी म्हूण मागता. आमकां हेरेकल्याक जेजून सस्नीक जिविताचे वाटेन चलूंक आपोणे दिला. आमी क्रिस्ती माऊल्याचे जिणेद्वारी हे आपोणे खरेपणी जिवंक आदार दी म्हूण मागता. विविध पिरेक वोलाक जावन कश्टाच्या सर्व पिरेस्तांची पिडा सोसूंक जाय ती करपा आनी कश्टा वेळा फावती बजावन हेरा लावन लाभशे कर म्हूण मागता. आमच्या सर्व युवाजांनी तांचो बरो फुडार आनी जेजू क्रिस्तांचे खरे पाटलावदारी जावन जियोंक वर्ती अतुराय आनी आसक्त फावो कर म्हूण मागता. येको रिस्ताचो
एकोरिस्ताचो साक्रमेंट घेवंक आमकां तयार रे कुमोकेलिया शिक्षकां आवय बापा आनी इतरांक सदांच बऱ्या भलायकेन सांबाळून मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या आवय बापायनी अवकारिस्ताचो महत्व समजून तो तांच्या जिणेंत रुता करून आमकां अवकारिस्ताचे उत्तेजीत करूंक प्रेरीत करून मागता बापा आमचे मागणे आयक आज युकरिस्ताचो साक्रमेंट घेवंक तयार जाल्ल्या आमकां तुज्या नेण्ट्या भुरग्यांक जन्मायन आनी बऱ्या शेगुणांनी वाडोवंक करपा लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक मिसाव वावर करच्या सर्व मिशनरींक सांबाळ तांच्या त्या वावरा वरवीं क्रिस्ताचो मोग तांच्या लोकात तय वाळून दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक या पवित्र बलिदानान एवकरिस्ताचो संभ्रम आचरसूंक आमचे संगी हजर आसच्या सगळ्या जगांक तुजे कृपे दण्यानी भर जेजू क्रिस्ताची मिसाव फळादीकपणांनी करूंक लोकांत भरपूर सहाकार लाभू दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या वैयक्तीक गरजां बसत मागया सर्वेस्परा आमच्या मोगाळा बापा ये दे वर्तें देणें ह्या भुरग्यांक तुवें फावो केलाय तुजेंच मास आनी रगत तांकां तशें आमकां दिवन आत्मीक जिवितांत आमची वाडावड आसाशें तूं आमकां फावो करताय ह्या वर्त्या देण्या पासत तुजो आमी उपकार आठयतना आमच्या चिन्नांनी आमच्या उतरांनी आमच्या करण्यांनी आमी तुजेच जावन ह्या संवसारांत तुजे खरे साक्षी जावंक आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन दयाळ मोगाळ बापा पातकी व्हरतरे आयल्या हे घरी काणी करपून तुका वाय उडो तुका भेटून दिता मोगाळ सांसो समर्पिता स्वीकार कर सोम्या मोगाळ भाव भयणीनो आमी भेटोवचें हें बलिदान सर्वेस्परा देवाक मानता तसलें जावं दी म्हूण तुमी मागा हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या जिणेक सर्वेस्पर मानून घेव
सर्वेस्परा आमच्या मोगाळा बापा आदी मागावे वेगळ्यो बल्यो तुका भेटोवंक तुज्या परजे तुवें फरमायलें त्यो सगळ्यो हातांत सांपोवन जेजूच्या एकच बलिदानांत तुवें संपूर्णाय पावयल्यो आसता तोच जेजूचो यज्ञ आज तुका भक्तीन ओपतावन तो दयेन तूं मानून घे आनी जशें पुर्वी आबेलाच्या देण्याचे तुवें आशिर्वाद घालोय तशेंच आतां आमची जण एकल्यान केल्ली बेठवणी पवित्र कर आनी ती सोमेस्तांच्या सोडवणे फायद्याची जावं दी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पोद्वेदरा आनी ससनाच्या देवा सवकाळी आनी सवंतय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान आमकां दिलो ताणें नवो जल्म नवें जिवीत आपल्या कश्टा मरणा वरवीं आमकां पातकांतली सोडयली आनी आपल्या पुनर्जीवनपणान जितले आमा सुमेसान जिवीत आसनाचे आपल्या महिमे वन सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची देखून देवदूतां आनी सर्गींच्या दळबारां सांगाती तुजे मोहिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गाता बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्रत्मेच्या सक्तीन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपसता गुदेन ते तावन अस्तमते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेठवणी करच्या एका आशा फर्जातून जमयता साय देखून बापा कलतेपणी आमी हे मागणें करता तुका बेठोवच्याक आमी हाडल्यांत ही देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्या तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता तो परत दिन जालो त्या राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पतकांचें बोगसाणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत हें वारू उठयलें हें म्हज्या उडासा करा
बावर तसो गोड परगटुया सोम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुन्हा जीवनपण आम्ही परगटा तुझ्या येण्यात सौम्या जेसू आम्ही अत्रेकता. बापा आमचे सोडून पसो तुझ्या पुतान ससुल्या कश्टा मरणाचो ताच्या आनंद भरीत पुन्हा जिवनपणाचो आनी सर्गा सडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलियन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचे तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भर आनी जेजू सवें आमी एक कूड एक आत्मो जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाच्या माये भगवंत आंकवार बुरयेच्या तुज्या भगवंत दर्दाच्या वैभविराज सक्सनच्या सांत सेबेस्टियनाच्या आनी स्मेस भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा हे भले वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवीन बापा आनी पिटर पौल आमच्या गोळी बापा सांगाता पवित्र सभेच्या सुमेस्त गोळ्या आनी मनियारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतिल्ले सगळे परचे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुज्या पवित्र सभेक बावाटान आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनुमळ्या बापा संवसारान शिपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुज्या इश्टगतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मायपासान तुज्या राजन घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगून सासणां ददोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणा सपोदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससना. आमीन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तान आमकां शिकयलें मागणें भक्तीपणी आमी मागतना आमकां मेळोवंक जाय ग्रास न्हय केवळ आमच्या कुडीचो बगार आमच्या आत्म्याचो ग्रास सर्वेस्व देव सदांच आमकां दिवं दी म्हूण मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडूनदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बोरवशान अत्रेतेल्यांक आमकां तुज्या उदाका कुतीन सर पातकांतली सुटय
आनी सर आकांतांतली वाठाय पदवी आनी महिमा तुझे दिसांच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो एकामेका शांती दिव्या देवाचे संसाराचे पाप काटेले आमचे कागोद देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटेले आमचे कागोद देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी मोगाळ भुरग्यानो होच जावन आसा जेजू पयले फावटी तुमच्या काळजांत येवचो ह्या जेजू तुमी स्विकार करून बरी तयाराय केल्या आतां तो जेजू तुमचे थंय येता आसतना तुमच्या भितर एक बदलावण तो हाडून दी आनी एक जेजू जावंक तुमकां तो कृपेचो आधार दिवन दी देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता शेळीच्या जेवणाक आयिल्ली आमी सुभागी सोम्या तुवें आमचे भितर येवचें म्हाका आवडना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली ये
काळजांत देवच्या राखून आसा काळजांत जेजू सेवची आमची एकच आशा मागे आमी सर्व आयच्या दिसा सर्गी वाटे व्हरतो सोम्या आमची दिशा स्वागत स्वागत जेसूराया सर्गी राया वंदन वंदन क्रिस्ताराया सर्वोत्तरा स्वागत स्वागत जेसूराया सर्गी राया वंदन वंदन क्रिस्ताराया सर्वोत्तरा मोगन आमच्या बरोवन सोम्या काळजांत येतात एकमेकांक दिवन दैवीक जीवन आमकां व्हरतात पेल्या सोमो करून उलो दितात मोगाची विजय ताची नंदन करतात स्वागत स्वागत जेसूराया सर्गी राया वंदन वंदन क्रिस्ताराया सर्वोत्तरा स्वागत स्वागत जेसूराया सर्गी राया वंदन वंदन क्रिस्ताराया सर्वोत्तरा जेसू आमच्या काळजांत देवच्या राखून आसा काळजांत जेजू सेवची आमची एकच आशा मागे आमी सर्व आयच्या दिसा सर्गी वाटेर व्हरतो सोम्या आमची दिशा स्वागत स्वागत जेसूराया सर्गी राया वंदन वंदन क्रिस्ताराया सर्वोत्तरा स्वागत स्वागत जेसूराया सर्गी राया वंदन वंदन क्रिस्ताराया सर्वोत्तरा मोगन आमच्या बरोवन सोम्या काळजांत येतात एकमेकांक दिवन दैवीक जीवन आमकां व्हरतात पेल्या सोमो करून उलो दितात मोगाची विजय ताची नंदन करतात स्वागत स्वागत जेसूराया सर्गी राया वंदन वंदन क्रिस्ताराया सर्वोत्तरा स्वागत स्वागत जेसूराया सर्गी राया वंदन वंदन क्रिस्ताराया सर्वोत्तरा काळजांत आयल्या जेजूक आमी अर्गां दिवया पयले फावटी जेजूक सेवलीं भुरगीं आतां जेजूक अर्गां दिवंक मुखार येतलीं आमची जबाब अर्गां आनी होगलाप तुका सुमिया जेजू
काळजांत उंड्या आनी वायन रुपी आयल्या जेजो तुका आमी अर्गां दिताव. तुज्या कुडी रक्तान आमकां पसून तुजी गाठाय दिवच्या जेजो तुका आमी अर्गां दिताव. तुमचे जवाब अर्गां आनी होगलाप तुका सुमियान जेजू. ह्या वर्त्या दिसा आमकां तरबेत केल्ल्या सर याजका खातीर धर्म भयणी खातीर आनी शिक्षकी खातीर जेजू आमी तुका अर्गां दिता. अर्गां आनी होगलाप तुका सुमियान जेजू. तुजे उतार वाचून ज्ञान त्या परमेने जियोंक आदर दिवच्या जेजू तुका आमी अर्गां दिता. अर्गां आनी होगलाप तुका सुमियान जेजू. जेजू तूं जिवीत सुदारता आमच्या वडिलां मुखांत्र बरेपण करना आमकां विविध देणग्यांनी भरले खातीर जेजू तुका आमी अर्गां दिता. अर्गां आनी होगलाप तुका सुमियान जेजू. वडिलांतोन तुजो मुख बगूंक फाव केल्ल्या खातीर जेजू तुका आमी अर्गां दिता. अर्गां आनी होगलाप तुका सुमियान जेजू. आमकां पवित्र आत्म्या देणगी दिवन आमचो वतो मोग केल्या जेजू तुका आमी अर्गां दिता. अर्गां आनी होगलाप तुका सुमियान जेजू. आमकां बरी भलायकी दिवन तुज्या मोगान भरले खातीर जेजू आमी तुका अर्गां दिता. अर्गां आनी होगलाप तुका सुमियान जेजू. आयचो वो वर्त दीस आमकां फोवो कर युकरिस्तान आत्मीक जिविताचे कारण आमकां दिल्ल्या जेजू तुका आमी अर्गां दिता. अर्गां आनी होगलाप तुका सुमियान जेजू. प्राजिताच्या संस्कारा प्रमुखांत आमची पदकां बक्षिलाय जेजू तुका आमी अर्गां दिता. अर्गां आनी होगलाप तुका सुमियान जेजू. बऱ्या क्रिस्तांव कुटुंबांत जल्म दिल्या खातीर जेजू तुका आमी अर्गां दिता. अर्गां आनी होगलाप तुका सुमियान जेजू. तुवें आमकां बरी इस्कॉल बरी शिक्षक शिक्षकी दिल्ले खातीर जेजू तुका आमी अर्गां दिता. अर्गां आनी होगलाप तुका सुमियान जेजू. आमकां बरें फिरगस कुटाम दिवन बावरतान वाडोवंक आदार दिल्ल्या जेजू तुका आमी अर्गां दिता. अर्गां आनी होगलाप तुका सुमियान जेजू. आमकां जिवितान देणे दिल्ल्या खातीर जेजू तुका आमी अर्गां दिता. अर्गां आनी होगलाप तुका सुमियान जेजू. आमकां बरें खाण जेवण फोव केल्ल्या खातीर जेजू तुका आमी अर्गां दिता. अर्गां आनी होगलाप तुका सुमियान जेजू. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळा बापा आमचे तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगाचे दिश्ट घाल. सर्गीच्या देण्यानी तुवें आमकां बरल्याय आसता आमचें आदलें पातकी जिवीत आमी सांडून तुज्या भुरग्यांक सोंपता तसलें नवें जिवीत धरूंक आमकां कृपा दी. हे मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. येऊच्या हप्त्याची मिसा या हप्त्या बरीच असतली. सकाळी 6:30 हप्त्यामध्ये सकाळी 6:30 आणि संजेर 5, शनिवारा सकाळी 6:30 आणि संजेर 5:30, आयतारा सकाळी 6:30, 9 आणि संजेर 5. सर्वांनी कोविड-19 नियमां कड्डाय जावन पाळी सई म्हणून म्हजी विनंती. मास्क इगर्जे भितर आसतना सर्वांनी घालूंक आसा. दया करून उडास करा. थोड्यांनी येदोळ स्कांड भितर दवरल्यांत.
कोविड-19 मोरना इगर्जेच्या पोर्टिकोंत लोकांक भेट करूंक दवरूंक जाय जाल्यार विगाराची अनुमती गरजेची आनी नियमा प्रकार तें जायजय आनी ह्या विशयांत इगर्जे कडेन कितें करयेत आनी कितें करनोचो अंडरटेकरां कडेन विचारचें न्हय तुमी येवन ह्या जागा कडेन आनी विगारा कडेन समालोचन करून मात तें करयेत मोरना काजार वा खंयचीय धार्मीक कार्य लायव्ह टॅलिकास्ट वा रेकॉर्ड करी जाय जाल्यार विगाराची अनुमती गरजेची आनी त्या पासत थोडे नियमां पाळूंक आसात आनी खंयच्याय मिसांग वा भक्ती कार्यांक लायव्ह टॅलिकास्ट करूंक जाय तर विगाराचें परमिशन नासतना तें करूंक अवकाश आसचो ना सर्व फिरगसगारांनी हें समजून घेवचें आनी लायव्ह टॅलिकास्ट करतल्यांनी ती थोडी नियमां आनी कोविड-19 नियमां कड्डाय जावन पाळूंक आसात ह्या वर्साचें CLAचें चुनाव इलेक्शन आज सकाळीं 9 वरांचेर चलतलें सर्व CL संद्यांक हाजर जावंक उडास वॉयस ऑफ बेंदोर वा बेंदोरचो ताळो तशेंच माणिक मणियारी हे दोनी बूक भोव बऱ्या विन्यासान छापूंक वावुरल्या संपादक श्रीमती पॅट्सी ब्रिटो आनी जायतो वावर केल्लो संपादक श्रीमान एडवर्ड सिक्वेरा एडी सिकेर आनी सर्व संपादकी मंडळीक आमी देव बरें करूं म्हणटा जायत्या गुरकारांनी प्रतिनिधींनी हे बूक वाड्यांत वांटूंक व्हेल्यात आनी थोड्या वाड्यांचे बूक आनीकय इगर्जे घरांत आसात बूक व्हरूंक नातल्यांनी बेगीन व्हरूंक विनंती येवच्या शेनवारा 20 आनी 4 तारखेर सकाळीं मिसाक तुमकां सुमेस्तांक आपोवणें आसा 6:30 वरार आदल्या आयतारा मिसा वेळार जमा जाल्लें दान 24,920 तुमच्या उदार मनाक देव बरें करूं नॉर्थ कद्री फर्स्ट पयलो वाडो गुरकाराचें चुनाव बॉर्न व्यू बिल्डिंगांत 006 फ्लॅट नंबर एव्हरेस्ट पिंटोच्या घरा आसतलें सांजे 4 वरार सर वाड्यागारांनी भाग घेवंक उलो दिता सेंट अलोशियस इवनिंग कॉलेज हांगा PUC शिकपाक अवकाश आसा वेवर नोटीस बोर्डार आसा अपर बेंदोर तिसऱ्या वाड्याच्या एका दानीन 1 लाख रुपये कद्री रॉक्स वाड्याच्या एका दानीन 1 लाख रुपये बेंदोरवेल दुसऱ्या वाड्याच्या एका दानीन 29,000 नव्या बिल्डिंग फंडाक दान दिल्यात आनी तशेंच अपोली जुलियट अल्वारिस कद्री रॉक्स वाडो हिणें ₹5,000 भुरग्यांच्या शिकपा निधीक दान दिल्यात तांकां सुमेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या कुटुंबा खातीर आमी मागोवंक उडास दवरया आज पयल्या कुंभाराचे मीस भेटवलो प्रधान याजक तुमकां सकाळीं वळखीचो भोवमानादीक वॉल्टर डिमेल्लो तांकां आनी सर्व याजकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा ह्याच सोनवारा 24 तारीखेर 24ताक आमच्या विगार बापांचो जल्मा दिवस सकाळीं 6:30 वरांक ते मिसाचें बलिदान भेटयतले तांचे खातीर मागोवंक तुमचे लागीं उलो आसा आतां कोंताचेर आनी बेंतिणीचेर आशिर्वाद उबी रावया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी प्रार्थुया सर्गेंच्या बापा तुज्या पुता जेजूचो पास्कोंचो गुटू भक्तीन आमी भावार्थान संभ्रमूंक तुवें आमकां फावो केलाय बागयो तूं मोरये संगी तुज्या पुताचे कश्ट मोर्न आनी जिवनपण नियाळूंक आमकां आदार जावच्या ह्या रोजार मायेच्या कोंताचेर तशेंच बेंतिणीचेर तुजो दयेन तुजो आशिर्वाद घाल आनी हें आमचे यात्रेक पयन सोंपोवन सर्गी राजाक येवंक तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमकां फावो कर आमेन नामान मोरये कुरपेन भरले सुमी तुजे सांगता
भशेन समजी ऐक माये दये मागणी आमची वंदिता वंदिता हे देव माये वर्गीस तुझी आम्ही गीता गाऊ रसिता दिन वाजता अवकरे मोरे आज तुका भक्तीन उरवे नामान करू जिणेच्या पयणान कश्टान वरान देवाये आमकां तुजी मजत जिणेच्या पयणान कश्टान वरान देवाये आमकां तुजी मजत वंदिता वंदिता हे देव माये वर्गीस तुझी आम्ही गीता गाऊन कसिता तीन वाजता अवकरी मोरे आज तुका भक्ती उरवे नामान करू Carmen Tomra Sopte Saidini Azam Soman Tuka Magni Amchi Dev Vorge Sarka Jodhi Ashirvada Ninge Parva Sartana Bhaktun Bhaktun Portana Ye Amcha Adhara Bezarai dostana Purva Amchi Nirvana Jesus Krishna Ekota Kushita Te Kurum Diyada Carmen Tomra Sopte Saidini Azam Soman Tuka Magni Amchi Dev Vorge Sarga Jodhi Ashirvada देवाचो आशीर्वाद मागया सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमच्या सवे आसो सर्वोद्वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू आमेन वचन या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार गडीबोर बसया मोगाळ फिरगजगारानो आज आमकां दोरतो संतोस आमच्या फिरगजेच्या 20 आनी 8 28 भुरग्यांनी आज पयले फावटी जेजूक तांच्या काळजांत तांणी घेतला तुमकां आमी अभिनंदन पाठयता आतां आमच्या फिरगजेचो विगार सर भुरग्यांक उल्हासूंची 2 उतरां उलयता मोगाच्या पयले पटी जेजूक काळजान सेवल्ल्या भुरग्यानो आर यू हॅपी टुडे सम ऑफ यू मस्ट बी रियली हॅपी आफ्टर ए लॉंग वेट मस्त तेंप वो तुमकां पयलो कुमगार या क्रिस्त प्रसाद मेळचे भोव फाटी पडलें पूण आज हो दीस उदेला त्या देखून तुमकां हांव अभिनंदन पाठयतां Are you all of you are happy today? संतोष आसा गे वय व्हडल्यान सांगा Yes, okay. That happiness should remain not only for today, but for all through your life. तुमच्या सगळ्या जिणेंत वो संतोष उरो आसय म्हणजे तुमचे सदांचे मागणे आनी आवय बापायचो वडिलांचो भाव भयणीचो सहकार आज सो संतोष तुमच्या काळजांत आराम सरलो सदांच तुमच्या सांगात उरोवन दी आनी तो जेजू तुमच्या काळजा भितर आसा ताका वसोंक सोडूं नाकात
तुमच्या काळजांत रावोंक सांगा आनी तो तुमकां सदांच बेसावांनी भरतलो आनी तुमकां सदांच तुमच्या मुखल्या जिणयेक वाट दाखयतलो देखून जेजूचेर भरवंसो दवरा आज पयले फावटी मोगान तो तुमच्या काळजांत आयला तुमी ताका मोगान स्विकार केला जेजू की मस्तुतें राखोंक पडलें तुमकां कुमगार ह्या एवकरिस्तांत तुमचे थंय येवच्याक तुमकांय राखोंक पडलें पूण आज तो संदर्भ जालो देखून हो संतोश उरता आसतना जेजू सदांच तुमकां मोगाचो जावं दी आनी तुमी जेजूक मोगाचे जावं दी कंग्रेच्युलेशन्स वन्स अगेन वडिलांक हांव अभिनंदन पाठयतां कित्याक तुमचे भुरगे चेरखोवा चली येदोळ म्हणसर तुमी क्रिस्त प्रसाद सेवंक येता आसतना तांकां जाग्यार सोडूंक आहलें नाजाल्यार वोण हाडूंक आहलें आनी तशेंच तांणी वयर पळयता आसतना तांकां लोटून पाटी व्हरूंक आसलें आज तावन ह्या भुरग्यांक ना कित्याक ती तुमचे बराबर जेजूच्या एवकरिस्ताच्या ह्या बलिदानान वांटो घेवंक आनी क्रिस्त प्रसाद सेवंक ती आज तावन तांकां परमिशन मेळना कित्याक जेजू तांचे भितर आसा ते देखून तुमकां तांकां तयार केल्ल्याक आनी सहकार केल्ल्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा मुसलमानाक तुमकां कश्ट जाले आमी जाणाव आमकांय कश्ट जाले कित्याक थोड्या म्हयन्या आदीं जायचे आसलो पयलो कुमगार भुरग्यांचो पाटी पडलो आनी गेले त्या आयतारा तुमी सडावत सर्वांनी एकाच ताळ्यान म्हणलें बरें या समजोणेन तुमी ओप्पाल्यात बेगीन कुमगार करया म्हूण सांगून कित्याक आतां जी परिस्थिती नथींग इज सर्टन आमकां कितें मुखार आसा म्हूण गोत्तू ना त्या देखून पूण तुमकां एका हप्त्या सोबणी अवकाश मेळ्ळो थोड्या फिरगेसांनी एकाच दिसाचो अवकाश फोनार सकट भुरग्यांच्या पेरंट्सां सांगलें फाल्यां सकाळीं कुमगार येचय म्हूण सांगून कितें लॉकडावन पडच्या आदल्या दिसा आयतारा दुसऱ्या फिरगेसांनी पूण आमी थंय रावयलें पूण एका हप्त्यान तुमी तयार जाल्ल्याक प्रत्येक जावन वडिलांक हांव देव बरें करूं म्हणटा तुमच्या सहकाराक आनी ह्या भुरग्यांक तरबेत करूंक वावुरल्यांत आमचे सिस्टर टिचर तांकां दोगांयकी हांव प्रत्येक तरान देव बरें करूं म्हणटा मस्त सॅक्रिफायस तांणी केला आनी जायतीं जाणां सांगात वावुरल्यांत आनी सगळे हाची जबाबदारी वयसल्ली फादर अश्विन क्रास्त आमच्या सहायक वेगारान आनी आदलो सहायक वेगार फादर नेल्सन आसलो आतां तो वर्क जावन गेला पूण आतांचो सहायक वेगार रॉन्सन फादर रॉन्सन पिंटो तांणी केल्ल्या वावराक आनी तुमकां तांणी दाखयल्ल्या त्या मार्गदर्शनाक सगळ्याक हांव तांकांय देव बरें करूं म्हणटा तुमच्या बाबतींत तांकां देव बरें करूं म्हणटा ते देखून आज हो संतोश तुमकां तो मेळ्ळा कार्यक्रमां करूंक आसात ना तुमकांच गोत्तू पूण कितें जाल्यार प्रमुख कार्य क्रिस्त प्रसाद भुरग्यांनी सेवचें सेलिब्रेशन इज द सेकंडरी थिंग सो दॅट हो एक कार्यक्रमाक अवकाश आमकां दिल्ल्या धन्यवाद अर्घ दिया आनी तुमच्या भुरग्यांक परत अभिनंदन पाठयता आसतना तांकां त्याच मोगान चलया आनी तांकां दोतोर ह्या क्रिस्तांव शिक्षण मेळ्ळा अशें करा आज तुमी वडिलां कशीं बरीं आसात तशें तुमच्या भुरग्यांनी आनीकय चड बरीं जावंक क्रिस्तांव जिणयेंत सामाजीक जिणयेंत कुटुंबाच्या जिणयेंत तांणी बरीं जाय यू पेरंट्स शूड हॅव अ विजन फॉर युअर चिल्ड्रन सो दॅट दे मे बी एबल टू बी गुड सिटिजन्स ऑफ द कंट्री good citizens in the society and good Catholics. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आमच्या पयल्या कुमगाराच्या भुरग्यांक भावार्थांत तयार केल्ल्या आमच्या शिक्षकांक आतां आमचो विगार बाप उगडासाची काणयेक दिता. सिस्टर क्लॅरा आनी मिस जेसिंथा तशेंच सिस्टर निफुल्ला तुमी मुखार येवचें आनी विगार बापातान उगडासाची काणी घेवची. आतां उपकार आटोवची उतरां उलोवंक मुखार येता डॉक्टर मॅक्वीन. देव बरो दीस दिवं
तुमकां समेस्तांक हांव डॉक्टर मॅक्वीन मेंडोन्सा तुमच्या मुखार उबो आसा धन्यवादाचीं उतरां उलोवंक. पयल्यान पयलें आमी देवाक अर्गां दिवया. हो बागी दीस आमकां फावो केल्ल्या खातीर आज पर्यंत सांबाळून व्हेल्ल्या खातीर आमचो मोगाळ विगार मानादीक बाप विन्सेंट मोंतेरो तुमचो आमी उपकार बावडटा. ह्या कश्टाच्या काळार आमकां सर्वांक एक मार्गदर्शक जावन एका बऱ्या गवळ्या बरी आमकां तुमी सांबाळ व्हेलां. देखून काळजांत हांव तुमकां धन्यवाद पटयता फादर. स्पेशल थँक्स Bap Ashwin Krastano. You have been as much patient with us adults as much as you have been with the children. Service por Dev तुमकां बरी भलायकी दिवं तुमच्या कामांत आमी यशस मागता. आमी धन्यवाद पटयता आमच्या सहायक विगार मानादीक बाप रॉनन पिंटो तशेंच वस्ती याजकांक. मानादीक बाप वॉल्टर डिमेल्लो तुमी आज मिसाचें बलिदान भेटोवन आमकां सर्वांक एक अर्थभरीत बरी संदेश दिल्ल्याक तुमचो आमी उपकार बावडटा सुद्दां. मिसाच्या बलिदाना वेळार सांगात दिल्ल्या सांगाती याजकांक देव बरें करूं. आयच्या बागी दिसा तांच्या सोबीत मधुर ताळ्यान गायन केल्ल्या गायन मंडळीचो आनी तांकां तरबेत दिल्ल्या श्री ऑजवर्ल्ड तुमकां सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू कॉयर फॉर रेजिंग आवर स्पिरिट्स. कुमगाराच्या भुरग्यांक दोतोर शिकयल्ल्या सिस्टरांचो आनी लायकांचो हांव काळजांत उपकार बावडटां आनी बरें मागता. आमच्या फर्गेजेच्या दफ्तरान सेवा दिवच्या सर सिबंदेक हांव धन्यवाद पाठोवंक आशेतां. तांणी आमकां सुदारसून व्हेल्ल्या खातीर. तशेंच आमच्या मिरन्याम लॅन्सी हांव उपकार बावडटां. तांणी दिवच्या सर सेवे खातीर देव तांकां सर्वांक आशिर्वादांनी बरों. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार फोटो काडल्या फोटोग्राफर असो विडियोग्राफर असो तशेंच मिडिया कमिटीचो आनी सावंड सिस्टमाक कुमक केल्ल्या प्रवीण असो हांव उपकार बावडटां. आमच्या फिरगजेच्या उपाध्यक्ष जावन आसच्या मिस्टर स्टीफन पिंटो आनी कार्यदर्शी मिसेस मेविस रॉड्रिगस हांचो हांव उपकार बावडटां. आयच्या दिसा ह्या भुरग्यां पसत मागिल्ल्या सोमेस्तांचो आनी भुरग्यांक सहकार दिल्ल्या सर्वांचो हांव काळजांत उपकार बावडटां आनी बरें मागता. आयच्या ह्या वर्त्या दिसा सोबीत सुंदर भुरग्यानो आनी तांच्या आवय बापयनो सोमेस्तांक एक बरो दीस मागता. रास उल्हास पटयता आनी तुमच्या फुडल्या जिणेंत यशस मागता. टुडे इज योर डे. लव जीजस विथ ऑल युअर हार्ट, विथ ऑल युअर मायंड अँड विथ ऑल युअर स्ट्रेंथ. तुमकां सर्वांक धन्यवाद पाठोवंक म्हाका अवकाश करून दिल्ल्या खातीर हांव देव बरें करूंक म्हणटा. बिंदूर देवपर्जेक मान बागयता आनी म्हजी धन्यवादाची उतरां केर करता. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आतां सर भुरग्यांक पवित्र पुस्तक तशेंच सर्टिफिकेट आमचे विगार बाब दितले. तुमी कोंत आनी बेंतीन कशें काणकोंक मुखार आयल्यास त्याच प्रमाणे लायनीर येवचें. ताचे उपरांत निमाणें कांतर जाल्या उपरांत एक ग्रूप फोटो आसतलो आनी ताचे उपरांत तुमी भायर वेता आसतना म्हज्या दाव्या कुशीक लेफ्ट सायडीक कुमगाराच्या भुरग्यांक आनी तांच्या वडिलांक स्नॅक्स आसा तुमी काणगोवन वेचें. देव बरें करूं.
the maker of all earth and heaven, of the ocean, the seas, and all they hold. Oh, give thanks to the Lord, for He is good. For He is good. Oh, give thanks to the Lord, for He is good. For He is good. Oh, give thanks to the Lord, for He is good. Let's eternal is His love. Mogal putra sabe, Ampar mori, आशीर्वादी वांका. San Sebastião, आम्हा पासो विनंती कर बगे पुरसाचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.